गोयच्या धार्मिक एकचाराक सांबाळून दवरपाची जबाबदारी जण एक गोंयकाराची आसा। गोंयकारांनी केन्नाच जाती धर्माचे वाद करूंक ना। ते खातीर कोणें कितेंय विधान केलें जाल्यार गोंयान वाद करपी घडणूक जावपाक जायना अशें मत पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी व्यक्त केलां। वास्कोच्या कदंब बस स्टँडाचे पयले प्राधान्य दिवन पुराय करतलो अशें तांणी म्हणलां। वास्कोच्या नवे वाडे वाठाराच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाच्या सुरवातीक कार्यावळी वेळार तो उलयतालो। ह्या वेळार वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हजर आशिल्ले। We should not do anything. No individual is above the friendship, the brotherhood and the unity that is there amongst Goan. Nobody can come in the way. आणि कोणेय कसले स्टेटमेंट केले इथे कायच्या काय उलयले म्हूण आमचे गोंयकार केन्नाच बोडी पडपाना। आमी सदांच एक हे वेगळो जार मानूकूच ना। आमी सदां भाव कशे रावल्ले आसा। आमी धर्म मानिना, जातीचेर वचना, कातीचेर वचना। आमी गोंयान एक उदाहरण जाल्लें आसा गुड कम्युनल हार्मनी एंड वी हॅव टू मेंटेन इट एट ऑल कॉस्ट। हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून उलयता हांव बस स्टँड इतलो ते पेंडींग उरलेले। आय एम गोइंग टू गिव इट टॉप प्रायोरिटी। आय वॉन्ट टू टेल माय ऑनरेबल MLA that among all the bus stand म्हाका टॉप प्रायोरिटी ताका दिवचीच पडटली। बाकीचे म्हणटा तो सांगतलो, तेजे फीश मार्केटूय उरला, हांव थिंगाय मदत करतलो।